सगळी उभी राहूया. पवित्र कृसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सत मानता देवाक सोद पदवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेन सांबाळलो, आंकवार मारयेताय जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोद पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. नियालिया आयज संतोसाचे गूट. पयलो गूट. आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्या म्हूण देव गाब्रियल दुता उदेशी आंकवार मारयेक कोलीत करता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, अस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान ती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मेरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या जेसूस फकत आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो गूट आपली सोयरी एलिझाबेथ गोरबेस्त आसा म्हूण खबर मेळटोच आंकवार मारिया तिका आदार दिवंक धांवतात. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय समका येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येताय आसा उस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पोच येसू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या जेसूस भगवत आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो गूट जेजू सोडवणदार एका गोरवांच्या गोट्यान जल्माक येवन दुर्बलांचो इश्ट म्हूण दाखयता.
आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां तालणेन पडूंक दिव नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा बापया खातीर मिनती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसूस भगवत आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार, सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर, अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो गूट. समूर्त पालूंक भाग्यवंत जुजे आनी आंकवार मारिया बालका जेजूक देव मंदिरांत व्हरून बापाक भेटयतात. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पथकां बगोस, आनी आमकां तालणेन पडूंक दिव नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर जेताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर जेताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर जेताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर जेताय आसा, वस्त्र्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेसू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापिया खातीर विनोती कोर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर चेताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर चेताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर चेताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर चेताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर चेताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर चेताय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापया खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो गूट. कोणती हुस्के काडून सोदतल्या भाग्यवन जुजेक आनी आंकवार मारयेक भुरगो जेजू 3 दिसांनी देव मंदिरांत मेळटा. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालणीन पडोवंक दिव नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां एम कोणांतल्या उशांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. नमान नमन राणी राणी कपटीचे कपटीचे माये माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आणि वरवासो आम्ही परदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाळ शेरागिरी तुजे काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाले आनी मोगाल दुलोप आंकवार माये या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भोव पवित्र रुजाईचे राणे आमचे पसंत माग क्रिस्ताच्यो वासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आणि पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां सासण्याच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भगवंत आंकवार मारयेचे भोव पवित्र रुजाईचे गूट आमी नियालता तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बसयलेले आसा ते आमकां मेलोंक कर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय आसूं अशें जावं. पाप साहेबाच्या इंतजावा पासत मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सडकां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तालणेन पडूंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज येसू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. देवाची विधी सोरी हांव येता कुशलकाय संतोष म्हाका दितलो देवाची विस्वास करून हांव येता देवाची देवाची हांव येता तुजो उजवाड म्हजे घाल तूं विस्वासी म्हूण कोलय
कुशलकाय सोतोस म्हाका वितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता सगल्यांक तुमकां देवाची कृपेन बोलली सांज हांव दिता. तुकाय बरी सांज हांव दिता. आयज नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयच्या दिसा इमिसाची भेट भेटोवंक आमच्यो सगल्यांचो वळखीचो ताची वळख आनी करून दिवची गरज ना, कित्याक हांगा तो आसलो. फादर नार्सीस डी क्रूज राया फिरगोशीन सद्याक तो वावुरता, कित्याक सद्याक कित्याक हांव म्हणटा फुडें आपलें उंचलें शिकोप करूंक पुना तो वेचो आसा. तर सगल्यांच्या नांवार ताका माये मोगाचो येवकार. वेलकम यू फादर. आयची नोवेनांची मांडावळ कोत्ता सायपें थंय आसलेल्या सगल्या गोराब्यांक आमी मागण्यांक आमी दवरता, तांचो ग्रास आमी करता. आनीक तांचे बरोबर सगल्या आमच्या फिरगोसकारांक आनी हे मिसाचे भेटेंत आयज पयस रावन वांटो घेतल्यांक पासत. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समोरमता लेओनोरा रोड्रिगीस तिच्याय पासत मागुया. आपल्या वाडदिसा समयार देवान बरी भलायकी, देवाचो आशिर्वाद आनी देवाची उपोट देण्यांनी भरूंक. आयच्या दिसा दुसरी जी आपलो वाडदीस समोरमतात, लग्नाचो वार्शीक दीस वा आनी कसलीय गरज वा कांताक आसलेल्या पासत आमी मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन राष्ट्रीक मळार एट द नॅशनल लेवल आमचे बिस्म साहेब आमकां मागूंक लायतात. आख्या संवसाराच्या वा पिडे संवसाराची भलायकी पासत फॉर द गूड हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड. आमी जाणाव हे पिडेन आख्खो संवसार हारलेलो आसा. अजुनूय कितलीं आमचीं बाबा भयणां हे पिडेक फुडो करतात. तर देवान सगल्यांक बरी भलायकी दिवंक आनी सोंपून गेल्ल्यांक देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी सगळीं खतखत्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक आपले दुसरे चिटीन बरोवन म्हणटा, आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलता. फॉर वी लिव बाय फेथ नॉट बाय सायट. आमी तर आमच्याच दोळ्यांनी देवाक पळोवंक ना, तरूय पूण देव आसा हें आमी सोत मानता आनी आमचो भावार्थ ताचेर दवरता. भावार्था विशीं जेजू शिकवण दितना सैमाच्यो वस्तू वापरून तो तुलना करता. भावार्थ एका सांसवाच्या बियां इतलो ल्हान वो भावार्थ होमिरा सारको. ह्या शिकवणे वरवीं देवाचेर आमचो भावार्थ दवरूंक आनी उपरांत तो वाडोवंक आपयता. आयज आमचे परबेचे तयारेचो 7वो दीस. आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारिया भाशेन भावार्थान वाडूंक आमचेशी राव जेजू. मारिया आमची माय पवित्र आनी पातकावीण जल्मली. ल्हानपणींतावन ती भावार्थान वाडली. देवाचें उतर आयकून तें काळजान बाळगून नियाळून आनी आपल्या जिवितान जियोन आमकां भावार्थ्यांक परजोळीत देग जाली. तर मारये भाशेन देवाच्या उतरा प्रमाणें जियोंक आनी आमी भावार्थान वाडूंक
आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानान मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो आख्खे नोवेन आयचो सेवा धर्म भावार्थाचेर आमी नियाळ करतले. आमी खंयच्याय दोतोराशी वचूं, त्या दोतोराचेर भावार्थ ना, तूं कितलोय ताचेशी वच, कांयच जावचें ना. तूं खंयची एक गुडी घेता, ही गुडी घेतलो म्हूण भावार्थ ना, तूं घे, तुज्या जिवाक लागची ना. कित्याक? भावार्थ इम्पॉर्टंट. जेन्ना हांव भावार्थान कितें कोत्ता तें जाता. आनी जेजू आयज म्हणटा सांसवां सारको भावार्थ इल्लोसो. कितल्यो बायलो हांगा आसात, सांसवां म्हणल्यार व्हडलें बी न्हय, धाकटें बी. धाकटो भावार्थ दाखय आनी व्हडली मिलाक तुका फावो जातली. पूण जायते फावटी जिवितान वादोड येता तेन्ना आमी दुबावल्या. भावार्थ कमी जाला, वो भावार्थ हाल्ला, वो भावार्थ सोडून दिला. हे आनी दुसऱ्या पातकांचो आमी उगडास करून देवाचें बोगसोणें मागुया. मोगळा जेसू, देवाचो पूत जावनूय तुवें मागण्यान वेळ सारून तुज्या बापा थंय संबंद घोट केलो. तुज्या जिवितान मागण्यांक पयली सुवात दिली. पूण आमी आमच्या कुटुंबान तेर्साचे मागण्यांक आनी देवाच्या उतराक फावो तो वेळ दिवंक ना. आमच्या भुरग्यांक आमी सगळें दिलां, पूण तुजो मोग दिवंक आनी क्रिस्ती तत्वांक शिकोवन तांकां भावार्थान वाडोवंक आमी विसरल्या. ह्या वरवीं आमचो भावार्थ जिवंक आनी थिरावंक ना. आमी वडिलांनी आमच्या भुरग्यांक संवसारी शिकोवन दिल्या, पूण आमकां मेळ्ळलो भावार्थ दिवंक फाटीं उरल्यांत. आमकां बोगोस सायबा. Sumya kakut kor, Sumya kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Sumya kakut kor, Sumya kakut kor, Sumya, Sumya, Sumya kakut kor. प्रार्थुया. ह्या वेळार ओगेपणी आमी आमची मागणी, तुजी काळजांतली मागणी भावार्थान ह्या आल्ताराचेर दवर. जी कोण हे मीस ऑनलायन पळयतात तांणी भावार्थान आपली मागणी ह्या मिसान घालची. सर्वेस्परा देवा, भोवभाग्यवंतांक वार मारयेक आमी आयज भोगतीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली, तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसा दीस ओदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. Amen. दुसऱ्या समृद्धीच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइजेसान पोरजेक म्हणलें, इस्रायेला कान दिवन आयक. सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलो. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत कोंचोवन दवर. घरांत विसव घेतना, भायर भितर सोदतना, न्हिदतना आनी उठतना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलोय.
आनी तांची खबर भोवून भोवून करतलोय. ती उतरां तूं तुज्या हाताक एक खुणा कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपलाक एक कोपेल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दाराच्या कवडांचेर आनी दारवट्यांचेर ती तूं बरोवन दवरतलो. जो देश आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जॅकोबाक सोपूत घेवन बासायल्ले ते देसान तो तुमकां भितर काडटलो. तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलेलीं व्हड आनी ग्रेस शारां, तुमी भरूंक नासलेलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलेल्यो बांयो, तुमी लावूंक नासलोले जैतुनाचे मळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं. आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशी जातल्यात. तेन्ना चोत्राय धरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडल्यान त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भें धरतल्यात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. देवाचे उतरे. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. तो म्हजें खडप, हांव ताका शेरोणा येता. तो म्हजो धाड, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवंडार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणे विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. जबाब. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां, तूं म्हजें बळ. सगळीं उबी रावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. आमच्या स्वाम जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केला. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, उमरण परजोळायलें. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. कोण एकलो दादलो जेजू सोरशीं आयलो आनी ताचे मुखार सोरपटून ताणें म्हळें, सायबा, म्हज्या पुताची काकलूत कोर. ताका मोरलूक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. सोबार पावटी उज्यांत आनी भोवून भोवून उदकांत तो पडला. हांवें ताका तुज्या शिसां सोरशीं व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेजून परती पाडून म्हळें, ओ विस्वाशी आनी खोटी सोंसोती, कितलो वेळ म्हूण तुमचे सोरशीं हांवें रावचें? केन्ना पुर्यान हांवें तुमकां सोंसचीं? ताका हांगा म्हजेशी हाडात. आनी जेजून ताका बोबाड करतोच देंवचार ताचे वेलो बायस जाल्लो आनी तो भुरगो तेच घडयेक तावन बरो जालो. मागीर जेजू सोरशीं कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेजून तांकां सांगलें, तुमचो बावाट उणो देखून. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां बावाट आसत जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात, हांगा तावन थंय वच
आनी तो वेतलो आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, मारये भाशेन भावार्थान वाडूंक आमकां आयचो विशय आपयता. आनी मारयेचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार ती एक खरेंच भावार्थाचो नमुनो. आयज जेजू आमकां सांगता दर एकल्याक भावार्थ आसची गरज. हांव घोडी एक याज्ञीक जायतें थियोलॉजी फिलॉसॉफी शिकलां, वो घोडे आमी धर्मीक मनशां जायतें शिकल्या, पूण आमकां भावार्थ ना जाल्यार हे शिकपांत कांयच अर्थ ना. केन्नाय केन्नाय साद्या लोकांचो भावार्थ पळोवन मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका जायतें उत्तेजन मेवलां आनी मेळत आसा. हांव जेन्ना गेल्या वर्साक द्याकन कशें आमी कावन्सिलींग कोर्स करूंक गेल्ले आनी कावन्सिलींग कोर्स कोत्ता आसतना आमी सांड्याची हॉलिडे आसताली तामिळनाडू खबरी दिंडीगुल म्हणटा थंय आसले आनी संडे हॉलिडे आसतोच आमी वेताले. आनी एका दिसाक आमी चिंतलें आमी वेलांकनी हे सायबिणीक भेट करूंक. आनीक सगळे म्हजे बारोबरचे क्लासमेट थंयसर गेले आनी थंयसर रावल्या उपरांत सांजे थंयसर दोग आसलो. आमी सांजे गेले, सावडी आसले तेन्ना, आनी आमी सायबीण मायचो उमो घेतलो आनी फ्री टायम म्हणटोच आमी एक एकलो आपल्याक जाय तशी गेलो. आनी थंयसर एके कोडयेन जी कोण आंगवण करतात थंय रिबन कशी बांदतात जायतीं आसात. आनीक थंयसर हांव पळयतालो, ही रिबनां पळयतालो तेन्ना एक गोंयचीच बायल म्हाका गोमलें पळयतोच ती म्हणोंक लागली, उलयल्या उपरांत ती म्हणोंक लागली, ही आंगवण हांव फारीक करूंक आयल्या. आनी तिचे बरोबर एक ल्हान भुरगो आसलो. ती हांव नको आसली ब्रादर म्हूण, तेन्ना हांव ब्रादर आसलो. ती सांगताली, दोतोरान म्हाका सांगलेलें की भुरगें जावचें ना. एके भाशेन घरांत पासून म्हाका लोजयेन घालताली. म्हज्या गोरकाराक सर्वीस आसूंक ना. एके भाशेन सगळेंच टेन्शन आसलें आनी भावार्थ दवरपाक पासून म्हाका सोंपें जायनासलें. कित्याक आमी जाणा सगळें बरें चलता तेन्ना भावार्थ दवरूंक बरें दिसता. पूण जिवितान आडकोड येतोच मोगाच्या भावा भयणीनो हो भावार्थ आमचो आलता दोलता. आनी ती म्हणटा ए सायबिणीचेर म्हाका भावार्थ आसलो. हांव नको आसलें कशें जातलें. लोक म्हणटाले आतां फायदो ना मागून तरीक आसतना वेलंकनी सायबिणीचेर म्हजो भावार्थ. आनी पळय हो म्हजो भुरगो वाडलोलो 7 वर्सांचो कसो. मोगाच्या भावा भयणीनो हे बायलेचो भावार्थ पळोवन म्हज्या जिवितान भावार्थ आयलो. अशें न्हय की भावार्थ नासलोलो पूण जिवाड जालो, जिवीत आयलें. इतलें जाणा हांव, पूण प्रॅक्टिकल तर नको जाल्यार कसलो फायदो. आमी जाणा आमी सगळीं गाडी चलयता. हांव गाडी घेवन रायातावन कांदोली आयलां. हांवें तरी भावार्थ दवरूंक ना म्हज्या मोटराचेर. हांव मोटर मदें बंद पडटली हांव मोटर घेवन येवचो नासलो. म्हाका मोटराचेर भावार्थ आसली की म्हाका कांदोली पावयतली. आमी केन्नाय दोतोराचेर भावार्थ दवरता. दोतोर आमकां जाय तें दितलो. हांव एका मनशाची खबर सांगता. मायकल जॅक्सन हो फामाद कांतुरिस्त अमेरिकाचो पॉप सिंगर. हो मनीस 150 years रावंक सोदतालो संवसारांत, 150 वर्सां. आनी हाका लागून ताणें सगळी तयारी केल्ली. सुमार 20 दोतोर ताच्या घरांत आसले. ताचें जेवण येतालें तें दर जेवण लॅबॉरेटरींतल्यान चॅक करून तो जेवतालो. ताची जायतीं सिरविदोरां आसलीं ताका आदार दिवंक. इतलेंच न्हय, ताची बेड आसली ती हाय टॅक्नॉलॉजी, ऑक्सिजन लेवल कंट्रोल करपी, दुसऱ्यो वस्तू दाखोवपी, हें सगळें ताणें केल्लें. एके भाशेन ह्या वस्तूंचेर
बावाट दवरलो एका दिसाक जुनाच्या म्हयन्यान 2009 वर्साक 25 अकस्मात हो मनीस मरता. इतल्यो वस्तू ताचे लागीं आसतना, इतले दोतोरांचेर तो बावाट दवरलो आसतना, ताची बेड आनी दुसऱ्यो टॅक्नॉलॉजी ताच्या घरांत आसल्यो, पूण अकस्मात हो मनीस मरता. हांव कितें म्हणूंक सोदतां, आयज मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी मनशांचेर बावाट दवरता, आमी वस्तूंचेर बावाट दवरता, आमी दुसऱ्या खबरांचेर न्यूजाचेर बावाट दवरता, पूण जो संवसार चलयता, जो आमकां जिवीत दिता, त्या देवाचेर आमी बावाट दवरूंक विसरता. आयज जेजू कितें म्हणटा काय, सांसवां इतलो बावाट आसल्यार तूं मागता तें जातलें. खंयचीय मिलाग्र जेजूची काडून पडे. जेजून केन्नाच म्हणोंक ना तूं पयशांकार देखून हांव तुका बरो कोत्तां, तूं हे जातीचो देखून हांव तुका बरो कोत्तां, तुका ह्यो डिग्री आसात देखून हांव तुका बरो कोत्तां, तुका इतलो पयसो आसा देखून हांव तुका बरो कोत्तां. कांयच म्हणोंक ना, पूण एकूच म्हणलें जाल्यार तुज्या भावार्थान तूं बरो जालो. तुज्या भावार्थान, दुसऱ्याचो भावार्थ न्हय, तुज्या भावार्थान. योर फेथ हॅज हिल्ड यू. योर डिग्रीज हॅज नॉट हिल्ड यू. योर मनी हॅज नॉट हिल्ड यू. योर पोजिशन स्टेटस हॅज नॉट हिल्ड यू. योर सिंपल फेथ, एज स्मॉल एज अ मस्टर्ड सीड, हॅज हिल्ड यू. आयज मोगाच्या बाबा भयणीनो, होच भावाट आमकां ना जाल्यार ह्या मिसांतल्यान आमी उत्पन्न करूंक मागुया. ह्या वेलंकनी आसलेली भयणीचें जिवीत पळोवन तिचो भावाट आसलो, सगल्यांनी तिका म्हटलेलें इम्पॉसिबल, हें जावचें ना, सोडून दी, एक्सेप्ट कर. पूण ती बायल राजी जावंक ना. गोट भावाट आंकवार मारीचेर आसलो, गोट भावाट आंकवार मारीचेर आसलो, आनी हें बरेंपण तिका फावो जालें. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल आंकवारीसोरी येता, मारयेसोरी येता, लूक 1:7-37, देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. नथींग एंड नथींग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, हेंच करूंक आमकां मारीचो आदार मागुया. आमकां आयच्या दिसाक बावाट मागता आसतना 3 वस्तू हांव सांगतलो. आनी खंयच्यो त्यो आमी जाणाव, कितेंय तरी आमी घेतलें, कितेंय आमकां मोबायलाचेर OTP येता. म्हणजे कितें? 1 टायम पासवर्ड. हो पासवर्ड घालतोच पोत्तून घालूंक मेळना. 1 टायम पासवर्ड. पूण आयज आमी असले हात्यार घेवया, ATP, ऑल टायम पासवर्ड. तुज्या जिवितान कितेंय आडकूड आयल्यार तुका देवाचेर बावाट जाय, हें कर. आनी पयलें कितें? ATP म्हणल्यार कितें? ऑल टायम पासवर्ड. A म्हणल्यार कितें? A म्हणल्यार आंकवार मारयेक तुजी आवय कर. आंकवार मारयेक तुजी आवय कर. हांव जाणा आमचो पाप साहेब जुआंव पाऊल दुसरो हो ल्हान भुरगो आसलेलो. 9 वर्सांचो बर्थडे जावंक 20 दीस आसलेले, पोलंडचो गांवचो. आनी जेन्ना तो इस्कॉलाक जावन घरा येता एका दिसाक, घरांत भितर सरतनाच ताच्या पांयक तो पडयता. ताचो पांय व्हडलो सोल्जर आसलो इन पॉलिश आर्मी पोलंडच्या गांवांत. आनी जेन्ना आपल्या पांयक तो पडयता, सगळोच कळकळटालो. येदो व्हडलो मनीस कळकळटालो. दिमेचेर रावन सगळोच भियेल्लो. आनी ताच्या सायडीन सगळेंच उदक जाल्लें. ताच्या कुमिसांतल्यान उदक व्हांवतालें, ताच्या पेंटांतल्यान उदक व्हांवतालें, ताच्या तोंडांतल्यान उदक घाम व्हांवताली. आनी पडून तो भिलो. तो आपल्या डॅडी सोशी येता आनी म्हणटा, पापा वॉट हॅपन्ड? डॅडी कितें जालें? आनी तो ताचो पांय हात दाखोवन, बोट दाखोवन म्हणटा, योर मदर इज डेड. तुजी आवय सोंपल्या. 9 वर्सांचो भुरगो, आवय सोंपली. तुमी जाणात आसतलें कितें जातलें. आमची आवय सोंपल्या जाल्यार आमकां हें दूख गमतलें.
आनी ताका कांयच सोजमोना तो कितें कोत्ता तो ताका कांयच सोजमोना तो घरांतलो भायर वेता आनीक लागीं इगोज आसलेली त्या इगोजीन वेता इगोजीन येवन असो मारयेच्या मुखार धिमी घालता आनी रडटा आनी म्हणटा God has taken my mother, I don't know. But from today onwards, Mary, you are my mother. देवान म्हजे आवयक वेली हांव नोको कितें तें पूण मारिया आयज तूं म्हजी आवय मोगाच्या बाबा भयणीनो पयले सुवातेर मारयेक आमची आवय करुया आयज तुजे घरांत मारयेक आवय कोर तुजे खासगी जिवितान ह्या मारयेचेर बावाट दवर हांव खरें म्हणल्यार सांगतलो आयज हांवें नोवेन करूंक आयलां जाल्यार ह्या मोर्त सायबिणीच्या देवोत्सवाक लागून आयलां गेल्ल्या वर्साक हांव आयलोलो पूण म्हाका दिसलें जेन्ना हांव रिजंट कसो आसलो हांगा तेन्ना म्हाका सदांच म्हणटालो आमचो सांकिस्तांव जायतो लोक येता आनी खऱ्यांनीच मोगाच्या बाबा भयणीनो जायतो लोक हांवें पळयला आमी क्रिस्तांवूच हांवें पळोवंक ना हांगा आसतना रिजंट कसो हांवें हिंदू लोकांकूय पळयल्यात कशी मागतालीं ती सायबिणी लागीं आनी तेन्ना म्हजोय बावाट वाडलो आयज तुमच्या गांवांत हें मोर्तीचें फेस्त आसा एक भावार्थ कसो भावार्थ आमचो वाडूया सायबिणीच्या जिविताचेर आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो आवयक आयच्या दिसाक तूं घरा वेताना शुवर कोर की सायबीण माय तूं म्हजी आवय कशीच आसो संवसारान म्हाका कॅर करूं ना करूं म्हजी आवय म्हाका लायक करूं ना करूं पूण तूं म्हजी आवय फ्रॉम टुडे फ्रॉम दीस नोविना यू आर माय मदर आयज तूं म्हजी आवय तूं म्हज्या कुटुंबाची आवय तूं म्हज्या जिविताची आवय दुसरे सुवातेर मोगाच्या बाबा भयणीनो टी म्हणल्यार कितें तेर्साचें मागणें आयज मोगाच्या बाबा भयणी एकूच हातयार आमच्यान करूंक जाता तें म्हणल्यार तेर्साचें मागणें आनी तेर्साचें मागणें म्हणटा आसतना फाटल्या दिसांनी एक बॅप्टिजम हांवें केलो आनी हे बॅप्टिजमान ही आवय म्हणटाली ही नातू ताचो नातू तो ही आवय ती शामाय म्हणटाली दिस बेबी इज $1 million बेबी म्हणजे इडियम तो ल्हान भुरगें जावन आसा आमकां चड मोला तें ती कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो हें भुरगें मिरेकल जावन घडलेलें हो ताचो बापूय हे आवयचो चेडो जायते वायट दोशीर आसलेलो जायते वायट ताणें केल्लें एक पयसो तो घरांत हाडिनासलो फ्रेंडा बरोबर तो फोलगां मारतालो आनी ती आवय म्हणटा फादर म्हाका सायबी मायचेर बावाट आसा कित्याक जशे परी ती जेजूक फुरसा सोरशी रावून आदार दिलो तेच परी ह्या म्हज्या चेड्याक हांवें सायबिणीच्या हातान घातलेलो हांवें सायबीण मायक सांगलें सायबीण माय हो म्हजो चेडो म्हाका खूब त्रास दिता एकलोच चेडो म्हजो आनी दुसरो कोण ना तूं ताका सांबाळ ताका बरें मोन दी आदलें जिवीत सोडूंक आनी नवें जिवीत आपणावंक कितें जालें हांव नोको आपणेच काम करून पोर्चुगीज पासपोर्ट आपणेच आपल्यांची पयशे घेवन तो भायर गेलो एक नवो भुरगो जालो आनीक आपूण काजार जावन हें भुरगें ताचे एक बरो गोरकार जालो एक बरो पूत जालो मोगाच्या बाबा भयणीनो तेर्साचे मागणें हे बायलेन सोडूंक ना दिमयेर रावून तेर्साचे मागणें हिणें केलें मोनिकाचें जिवीत अशेंच जालें रोडून ते आपल्या चेडो आगुस्तिना खातीर मागतालो आनी हांव सांगतां गॉड वील नेवर डिस्पायज द टियर्स ऑफ मदर देव केन्नाच एका आवयच्या दोळ्यांतल्यान दुकां भायर सोदतात ती केन्नाच नदरे भायर घालचो ना
रोडोन तर मागले भावार्थ तर मागले मोगाच्या बाबा भयणीनो देव आमचो मोवाड दितलोच ए मोनिका सोवें जाले ए बायले सोवें जाले कसो भुरगो ताचो बरो जालो ती नकडो पूण बरो जालो आयज कसली तुज्या जिवितान आडकोड आसूं आज कितेंय तुज्या जिवितान आसूं तुका दिसत सगळें म्हजें काबार जालां म्हजें बिजनस सारकें चलोना म्हजीं भुरगीं सारकीं म्हाका रेस्पेद मान दिनात वायट दोशीर आपल्याक जाय तशें कोत्तात शिकोनात म्हजो घोव म्हाका विस्वाशी ना म्हजी बायल म्हजी विस्वाशी ना म्हजी आवय बापूय सेपरेट जाल्यात झगडल्यात हातयार म्हणल्यार तेर्साचे मागणे मोगाच्या बाबा बिनू आयज थावन हे तेर्साचे मागणे सुरू कर म्हज्या जिवितांतले अणभव दुसऱ्याच्या जिवितांतले अणभव हांवें तुमकां सांगल्यात कित्याक काणी कशी न्हय तुमचो भावाट व्हडलो जावंक आनी तिसरे सुवातेर ए म्हणल्यार आंकवार मारयेक तुजी आवय कर टी म्हणल्यार तेर्साचे मागणे एक आतयार जावं दी आनी तिसरें म्हणल्यार पी पासियेंसाचो मनीस जावं एक भावार्थाचो मनीस ताका जाय तें जाय न्हय भावार्थाचो मनीस म्हणल्यार कितें सायबा तुका जाय तेन्ना तूं दी लेट योर वील बी डन हेच करूंक पासियेंसाचो मनीस आमी जावंक जाय हांव जाणा ह्याच ऑलिंपिकाक एक चेडूं हायडलीन डायस म्हटलेलें 30 वर्सांचें तरणाटें चेडूं फिलिपिन्सांतलें गोल्ड मेडल जिखलां वेट लिफ्टिंगाक इतल्या वर्सांनी फिलिपिन्सचो गांव एक गोल्ड मेडल जिखल्या हे तरणाटें आनी मोगाच्या बाबा भयणीनो जेन्ना हे गोल्ड मेडल घेता तेन्ना ते आपल्या आवय बापायक पडयना ते आपल्या कोचाक पडयना पूण ते मेडल घेता सायबी मायची मिरेकुलस मेडल आनी तिवूय वयर काडटा आनी ते सांगता की ही मेडल आपल्याक भावार्थ आसा सायबी मायचेर भावार्थ आसा हांवें सगल्या म्हज्या फ्रेंडांक सांगलेलें म्हजे खातीर मागात म्हज्या सगल्या फेसबूक फ्रेंडांक सांगलेलें म्हाका मागात आयज मोगाच्या बाबा भयणीनो पासियेंसाचो मनीस ताणें काम केलें ताणें गाम वारोयली पूण भावाटूय सांडलो ना आयज मोगाच्या बाबीनो हो भावाट म्हजो आनी तुजो हो सेरमांव म्हाकाय आनी हे सेरमांव तुमकांय आमकां दोगांयकूय भावाटान वयर काडूंक आयज पळयात मोगाच्या बाबा भयणो भावाट आसा जाल्यार कितेंय जातलें सायबी मायचेर भावाट दवरात कित्याक सायबीण माय जेजू लागीं आसली ती आमची मागणी जेजूक सांगतली कित्याक नाजाल्यार पळयात एक आवय चड कश्टवल्या संवसारान ती म्हणल्यार सायबीण माय एक आवय चड टेन्शन आपल्या पुताचें जालें म्हटल्यार ती सायबीण माय एक बायल जी आपल्या जिविताचें चड चिंतलें फुडाराक ती जावन सायबीण माय जावन आसा दुखी कोश्टाची आवय आमी सगळीं दुखांत आसा आमी सगळीं कोश्ट भोगतांव ही जावं दी सायबीण माय जावं दी आमची आस्कारीण सायबीण माय जावं दी आमचो देख सायबीण माय जावं दी आमकां बोरवासो मोगाच्या बाबा भयणीनो हेंच करूंक आमी मागुया एक भावाट म्हाका जाय ह्या इगोचेंतलो वेताना भावाट तुज्या मनान दवर कितेंय जावं संवसारान मनशाचेर भावाट दवर पूण सांसवां इतलो भावाट देवाचेर दवर सायबीण मायचेर भावाट दवर की ती मागता ते देवा लागीं आमचें पावयता शेवटाक एक इन्सिडंट सांगता जो खूद म्हज्या फ्रेंडा सोबें गावला तो बेंगलोर कामाक कोत्तालो म्हजो शेजारी खूद म्हजो शेजारी गांवचो आनी तो म्हाका सांगता तोरणाटो तो जेन्ना बेंगलोर कामाक वेतालो आमी जाणो त्यो सी बर्ड म्हणलेल्यो बस्यो वेतात आनीक अकस्मात मोगाच्या भाव भयणो ही बस रातची एक्सिडंट जाता ही बसीक पयलें जाल्यार तुमी म्हणचें ना कोण वाचून उरल्यात म्हणून पूण तो म्हणटा जेन्ना हांव वेतालो तेन्ना तेर्साचें कोंत म्हज्या हातान आसलें आनी हांव करतालो तेस कोत्तालो तो भावार्थान सोत मानता की हांव आनी दुसरे जे सुरक्षीत आसात जाल्यार हे तेर्साच्या मागण्यांक लागून
आयज आमी हे सायबी मायचे आत्यार तेर्साचे मागणे आमच्या जिवितान करुया. हांगा तावन पयस वेताय, बसीन वेताय वा कोणाचे बाराबूर वेताय, एक हाण तरी मोड. तुज्या कुटुंबान आयज तावन तूं तेस करूंक ना जाल्यार आयज तावन सुरू कर. तूं तरी एकलो सुरू कर. तुज्या बावाटाक लागून दुसऱ्याकूय बरें जातलें. हेंच करूंक मोगाच्या बाबा भयणीनो आमकां कुरपा आनी आदार मागुया. सायबीण माय भाशेन आमी भावार्थान वाडूंक ह्या मिसांत आमकां भावार्थ दी म्हूण जेजू लागीं मागुया. आमेन. सगळीं आमी उबी रावुया आनी हे वेळार आमची मागणी बापा मुखार घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी बीस साहेबान आनी सगळ्या आमच्या धर्मीक फुडारांनी आपलो बाबाट बरे तरेन जिवंक आनी सगळे उर्बेन जेजूक परगटोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आमचो बावाट मेकळेपणान जिवंक आनी परगटूंक सगळीं सोंपेपणां आमकां दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. आमी दर एकल्यान मारये भाशेन उक्ते मनान देवाचे उतराक पालो दिवंक आमचे कुटुंब जेजूचे तत्वान आनी उतरा प्रमाणे बांदून हाडूंक बापा लागीं आमकां आदार मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. सगळे आमचे पिडेस्त आनी जाणटी भाव भयणी अदीक करून आमच्या सायपे वाड्यांतली भावा भयणी आपलो बावाट देवाचेर दवरूंक आनी देवान तांकां पेकोवणी फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. स्वर्गीच्या देवा बापा, आमचे मागणे ऐकून घे. जेसू म्हणटा, तुज्या बावार्थान तुका बरो केलो. आमी कोणूय आसूं ह्या वेळार आमची काळजांतली मागणी बावार्थान जेजू मुखार घालुया. मोगडा जेसू, तुवें आमकां सर्गीची आवय आमची माय करून दिली. तिचे मजतीन आमकां आमची मागणी जी आमी बावार्थान मागल्यात ती आमकां मेळूय. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातीचे भांगर करून शोकता तूं एकाच उतरान. मातीतून आमचे
आमचे वरदान आमचे वरदान दयाल बापा दयाल बापा भक्तीपोळा किरकोळ जिविताचे तुका वंताव आमचे वरदान तुका वंताव आमचे वरदान आमचे वरदान. मोच्या भावा भयणीनो मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा केरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्यो. ह्या पासोतीन देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पितां आनी तुज्या हातांतली परतून घेतां. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायचे विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरमूण मागतां. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळसां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका थाड्यान आमी तुका वाकणटां तुका वंदितां तुजी किर्ती परगट्टां. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचेय थाडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. Dolbarazo सर्वेस्पर तूं. Dolbarazo सर्वेस्पर तूं. Sorgani संसार बोला तुझ्याच वैभवान. Sorgani संसार बोला तुझ्याच वैभवान. उचून सोर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उचोर्गी तुका जोय जोय. हो वेळ जावन आसा पवित्र वेळ. जेजू आल्ताराचेर येता. भक्तीपणान आमी वांटो घेवया. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी.
तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोगोत. पातकाचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतली. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी ओळखता आनी हे गासींतले पियेता. कितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुझे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांची दर एका सायपेन समुदायान रावतल्या भावा भयणांची, आमच्या गांवांत कांदोलीच्या गांवांत रावतल्या भावा भयणांची, पिडेस्तांची, हे मीस ऑनलायन आयकतल्या सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धरून दुतां आनी सूर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक मुडे आनी आयज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकृत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकृत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी हो जावन आसा जिवो जेसू जाणें आयज आमकां सांगलां सांसवां इतलो बावाट आसत जाल्यार दोंगराक तूं पयस सरूंक हुकूम दितलो आमच्याय जिवितांतले दोंगर बावार्ता उदेशी पयस करूंक जेजू आमच्या काळजांनी येता शेळीच्या जेवणांत आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्यान तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली Estado mundo Distata soro Seu tau Jesus chico Da ce rogo Baba da ce dole Amcado di Gesù, tu capolion Bogo, amcasagoi Gesù, bawarta cedole, amcado di Gesù. Tu capolion Bogo, amcasagoi Gesù, lista sa di muncia, santi anirenti, boctau Gesù chico. Dice divesane Pavata cedole Amcado di Gesù Tu capolion Bogo Amcasagoi Gesù ओतमीक कुमिनावाक मागणे हांव सोत मानता म्हज्या जेजू तूं खऱ्यांनीच परम संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव अत्रेकतां तुजो मोग करूंक सगल्या म्हज्या काळजान आनी तुका बगूंक म्हज्या ओतम्यान पूण जेन्ना म्हाका तांकोना तुका घेवंक आतां ह्या संस्कारांत व्हड दूख दवरून सगल्या म्हज्या पातकांची आनी तीर निच्यो करून दुसरी ती आदारचो ना म्हूण तुजे लागीं मागता सायबा नितोड कर म्हूण म्हजें अंतस्कोन भितर सरूंक कशेय भाशेन म्हज्या काळजांत तुका घेतलेल्या पोरी नमस्कार करून आर्गां तुका दिता सायबा आनी मागता सायबा ओत म्हूण तुजी देणी म्हज्या ओतम्यार म्हज्या घोराब्यार आनी पिडेस संवसाराचेर खेदींच कोडसरो ना जावंक तुजे सोरशिल्लीं बोगोर सोदांकाल तुजो चड मोग करूंक जेजूच्या भोव पवित्र काळजा चुचुरे आमचे खोर भोव पवित्र काळजा आंकवार मारयेच्या आमचे पासत विनोदी कोर आमेन
प्रार्थुया. सोर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोरवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक भरून आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसुया. पुलीस फातीर दिनवासता फादर ओनासस आनी बरे भशेन ही मिसाची भेटयली आनी देवाच्या उतराची आमकां परगोटणी केली आनी होमवर्कूय दिल्लो आसा. कितें तें OTPचे सुवातेर कितें सांगलां? ATP. बरें. तर फादर तुका काळजांतान दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडें तुजे मुखार जें कितें आसा शिकोवप पुना थंय सगलें तुका बरें आमी हांव दिता. वी विश यू ऑल द बेस्ट इन युअर स्टडीज. आयच्या नोवेनाची मांडावळ केली सायबे. सगल्यांक तुमकां दिनवासता जावं वाचप्यांक, वाजोवप्यांक, गायतेल्यांक आनी दुसरो आदार करतल्यांक. देवान तुमचे सगल्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालचो. आयची सांज खेरीत भाशेन आमी नॅशनल लेवल आमी मागता वर्ल्ड गूड हेल्थ आख्या संवसाराची भलायकी पासत. संवसार आयज पिडीस जाल्लो आसा ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून. हे पासत आमचे कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स ऑफ इंडिया आयची सांज 8:30 ते 9:30 खास मागण्यांचो वेळ आसतलो आनी वेगवेगळ्या TV चॅनलांचेर ते टॅलिकास्ट जातले जावं ते शालोम, गुडनस, CCR TV आनी तांचें खास YouTube चॅनल CCBI घडटात आनी तातूंत वांटो घेवचो. आख्या संवसाराची भलायकी पासत आनी तशेंच मेल्ल्या भावार्थ्यांक सर्गीचें सूख देवान फावो करूंक. हांगा ह्या नोवेनांत वांटो घेतना भितर भायर सोदतना फावो ती शिस्त आनी मांडावळ आमी सांबाळुया. अजुनूय कांय सोंपूंक ना. ताचो आस्पाव आख्या संवसारार हे पिडीचो अजुनूय हाजीर आसा. हे पासत आतां तुमी भायर सोदतना एकामेकाक हात दिवचे वो वेंग मातची हें वाटावचें. एकामेकाची खबर तुमच्यान घेवं येता पूण ह्यो वस्तू वाटावच्यो जावं तुमचें मास्क, सॅनिटायझींग, सोशल डिस्टन्सींग हें सगल्या वेळार सांबाळचें. कुमसारा विशीं कोणाकूय कुमसार करूंक खोशी आसा जाल्यार सकाळचे वीकडेज मिसा उपरांत आनीक सांजे मिसा आदीं कुमसार करूं येता. फाल्यांच्या दिसाक सकाळीं मीस 8 वरांचेर आसतलें, चोथरायदोची 8 वाजता. तर आनीक एकदां सगल्यांक तुमकां दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरी रात आवंडेता. उबी रावया. हांव फादर जॉन्सीक तशें फादर सॅनफर्डाक दिनवासता म्हाका हें आमंत्रण दिलें आनी तुमकां सगळ्यांक कांदोली येवप म्हणल्यार म्हाका खूब खुशालकाय भोगता. जरी हांव जायतीं वर्सां हांगातलो गेल्लो तुमकां जायतीं जावं वॉट्सॅप फेसबुकार संपर्कांत आसत, विश कोत्तात जावं पास्टर्स डे जावं फेस्तां कसलीं, तर तुमकां सगल्यांक हांव दिनवासता.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं ATP आंकवार मारीक तुजे आवय कोर तेरसाचे मागणे तुजे हात्यार कोर आनी पासियेंसान तूं राव सगळें तुजीं कामां जातलीं हेंच करूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार O amortisai piri, Borea bonaci ascari, Ai suja paya sori, Mata gurbets deri, Ai suja paya sori, Mata gurbets deri, Bawadani morna vela, Bore moron favosecor, Jesu bori, Bapat gora, Sorgicha gorace pagam kadi, Bawadani morna vela, Bore moron favosecor, Jesu bori, Bapat gora, Sorgicha gorace pagam kadi.